एस्तेराच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी एस्तेर राणयेनी मरणाच्या भियान भरून सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो. तिने सर्वेस्परा लागीं इस्रायेलाच्या देवा लागीं अशें प्रार्थना केलें: सर्वेस्परा आमच्या राया, तूं एकलोचो देव, म्हाका कुमक कर, कित्याक हांव एकसुरी आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमक करतलो दुसरो कोणूच ना. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसा. सर्वेस्परा, तुवें इस्रायल परजेक सर्व लोकां मदली विंचली आनी आमच्या बापायंक तांच्या सर्व पुर्वजां मदले शाश्वत दायज कशें विंचलें आनी तुवें तांकां दिल्ल्यो सर्व बसावण्यो पाळ्ळ्योय म्हूण म्हज्या भुरगेपणांतावन म्हाका शिकयलें. पूण आतां आमी तुज्या दोळ्या मुखार पाताक केला आनी तुवें आमकां आमच्या दुस्मानांच्या हातांत घाल्याय. कारण आमी तांच्या देवांची पुजा केली. सर्वेस्परा, तूं नितीवंत. सर्वेस्परा, आमचो उगडास दवर. देवांच्या राया आनी सर्व पदव्यांच्या धन्या, आमच्या संकश्टांच्या काळार तुकाच उगडाप कर आनी म्हाका धैर्य दी. आमच्या दुस्मानाचो आनी ताचे सवे एका मनाचे जावन आसलेल्या सगळ्यांचो नाश जावच्याक शिवा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडांत सारकी उतरां घाल आनी ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मानांचो द्वेश भर. तुजे पदवेन आमकां निवार आनी म्हाका कुमक कर, कित्याक हांव एकसुरी. सर्वेस्परा, तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोणूच ना. देवाचे उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घां दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा. श्लोक. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्घां दिता, कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतर सगळ्यां प्रास तुवें वर्तें केलाय. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिले. श्लोक. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा, तुजो मोग ससनाक तगता. तुज्या हातांचें काम अर्द्यार सोडिनाका. श्लोक. हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो: मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. निजाकी जो कोण मागता तो घेता, सोदतल्याक मेळटा आनी बोडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतल्या आपल्या पुताक फातर दीत, वा मासली मागतल्याक जीवदाळ दीत? तुमी खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत? देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. होच सार नियमशास्त्राचो
आणि प्रवाद्यांच्या उतरांचो. देवाचे उतर हे वाखाणणे तुका क्रिस्ता.